आज आम्ही कमिटी बरोबर आहे आणि हाजोन बरें व्हडलें इट्स अबाउट 4.5 lakhs किती एरिया तिची. सो नाव वॉट हॅज हॅपन इज आख्खे पडे शेत आहा ते इट वॉज इतले वर्सां पाड आसलेलें. बायल उदक दर्या उदक भितर येतालें, बांद सारको आसलो. आख्खो बांद गेलो सॉयल कन्जर्वेशनाचेर आणि दॅट वॉज आख्खो बांद गेलो सॉयल कन्जर्वेशनाची अबाउट 12 crores काम. बांद आख्खो कंप्लीट जालो, ऑलमोस्ट 95% कंप्लीट जाला. नाव तेका आज आनी काम आसलें, शेत रोवपाक तेका आनी काम आसलें. ते होंडार उसपा जाय, वॉटर आनी शेत एक लेवलाचेर जालें. सो दे हॅड टू बी एक्सकवेटेड. सो एक्सकवेशन काम करपाक कमिटीको पयसो आसलो. कमिटी क्लियरन्स मेळनासलें. कमिटी क्लियरन्स मामलादाराक तुज्यान हाडिल्लें. नाव आवर जॉब इज टू फायनली बांदून होंडार उस्पून रेडी करून शेत रोवपाचें. कमिटी भरपूर काम करता. कमिटीनी भरपूर काम केलां. मागीर सुसेक पेटी गेला हें करपाक जाय नासलें तें काम करून लायलें, गेलें, जालें. आय एम हॅपी अशें काम जालां. बट आमगे आतां कितें जावपा जाय, शेतकार रेडी जावपा जाय रोवपाक. सो आतां ओनर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन द शेतकार. मुगे सगळे हें आहा तेका कितले त्रास पडल्या पूण हांव तेंकां मशीन दिवपा जाय, कितें दिवपा जाय, वी वील गिव देम. बट कोंतान सी हाव नायस इट लुक्स, सी प्रिस्टायन एरिया. हें शेत रोयल्यार अचिवमेंट. सो हें करपाक हांव आमगे नेक्स्ट जॉब जालें तें जालें. आतां आनी जॉब उरला. कमिटी परतून एकदां मिटींग घेवन शेतकार रेडी करून तें काम करपाक. हितू पडे आमी काम कोत्ताय तें फायनली फॉर पोस्टेरिटी. आनी आमी केन्ना दाखयनाय. फर्स्ट टायम आमी एक्चुअली फर्स्ट टायम हें काम कमेस केल्यार जायत टायम जालो. फर्स्ट टायम वी हॅव शोकेस दीस रोड. बट वेदर वी शोकेस or not, our focus is on the Shatkar to cultivate. We will be successful and happy only when the Shatkar cultivates. They are not going to call it an achievement. 4 lakhs antoli. म्हाका 3 लाख आमी रोयल्या बऱ्या. ते सगळी रोवपा मेळना कित्याक तेका 2 भाशे आहा. एक युनिक हें आहा शेताक. हेच शेतान एक सायडीन रोयल्यार भात 10 times मोर जाता. एक कोणसाक 60 भातां हें जाताय, ग्रॅन्युल्स जाताय. आमगे आहाय त्यो 25-30 जाताय मॅक्झिमम. 60-65 जाताय. म्हणजे हितू एक कोणसा एकूच वन स्टिक कोणास फूल आसता एकूच. सो द हे शेताक युनिक हें आहा. एक सायडीन रोयल्यार वन पार्ट ऑफ द एरिया द प्रोडक्शन इज अदर प्रोडक्शन आसा. सो बट सम एरियाज वी कांट कल्टिवेट बिकॉज ऑफ वॉटर. हें थिंग मातशें लो आसता. बट आमगे चॅलेंज वी विल टेक इट फॉरवर्ड अँड वी विल सी दॅट वी हॅव म्हाका एक कम्युनिटी ना दोन टायम ना हें हारयलें आनी उदक वता. आणि आमगे हिंग शेत रोयताय न्हू एक टिपिकल वेरायटी भाशेन आजगो म्हणटाय. गव्हर्नमेंटान ते कुरंगूट म्हणटाय. ती वेरायटी दुसरे कडेन जाय फकत खाजनांनी जाता. आणि आमगे खाजना फकत तेंच रोवपा जाता, दुसरी रोवपा जायना. सो ह्या वर्सा तुमी रोवपाक फूल ते रोयना आनी फूल रोयना जाल्यार आनी कितें करता. रोयना जाल्यार टू रिक्वेस्ट देम. ना जाल्यार आनी कोण रोयत तेका दिवपाचें. आमी सद्या ना म्हणजे तेका थोडे आहाय मनीस दुसऱ्यांगे शेत Agencies आहाय रोयताय. ना एजन्सी म्हणजे प्रायव्हेट पार्टीज ते तेंक दिवपाले. हे कम्युनिटी फार्मिंग जाता काय कशें? कम्युनिटी फार्मिंग ना सेपरेट सेपरेट. कम्युनिटी फार्मिंग म्हणजे आमगे भिताय लोक शेतावर वचून भिताय लोक. ना तशेंच दिवंक जाता न्ही. जाता शेतकार. आता याचे जे आता तुम्ही हे करता पण निवळ करता ते उदक भायल्या भितर सरता. ना इट इज वॉटर स्टेबिलायज करपाक. शेत रोयलें काय ना उदक शेतां रावूंक जायना. खूंय एक कडेन आसपाय. सो तो हुंड मारप तें उदक सगळें थिंग रावपाक. रोंपता आसतना उदक खाता येना, मागीर उदक जाय. सो दॅट इज कॉल्ड हें तेका कितें म्हणटा वॉटर मॅनेजमेंट वॉटर हें ना ते कितें म्हणटा हय ना ते कितें म्हणटा तेका वॉटर ऑगमेंटेशन ऑफ वॉटर. पुणे खारे उदक ऑल हारे कितले वर्स जाले बंद अरे भरपूर आसताले एकदम बांदील ना कितें जातालें ते बांदील बगर करूंक जायना आसलें. सो तेका लागून हांव एग्रीकल्चरान देखून सदां बोब मारता गव्हर्मेंटा कडेन आनी एसेंब्लीन. कोण पड शेत रोयताय तांकां बांद पयलीं दिवपा जाय. हें गेले नाक तींग बांद नाकाय. हें नाक तींग बांदताय. कोण शेत रोयना तींग बांदताय. आमकां बेनिफीट दिवपा जाय. कित्याक आमगे शेतकार शेत रोयताय. तूं हितूले तूं समजशी सगळे हें नासतले रोयतले. एंड वी आर गोइंग टू सी दॅट द नेक्स्ट जॉब ऑफ मायन will be to see that cultivating of rice is profitable.
म्हाका इल्ले त्रास पडल्या पळय इवन रायस मिल घालून सोदिता हांव कित्याक तांकां रेट मायज दिवपा आय एम डुईंग सर्टन थिंग्स टू लीव अ लेगसी दीस इज नॉट पॉलिटिक्स आमगे ऑपोजिशन पासून आमी तांकां दिताय हिंग पॉलिटिक्स ना हिंग म्हाका वोट मारता म्हाका गाडे मारता रस्त्यार रावन तेगे पासून तो मुगे वता कित्याक आनी कोण नाय हे जो कितले प्लेयर आसले डॉमिनिक गांवकार आहलो आनी कोण आहलो हांव कोणा नांव घेना ते सगळे खंयची गोली आहाय ते खबर ना तांकां एक्सकावेटर लायच पडलो सोदपाक खंय आहाय काय म्हणून ते एक्सकावेटरान सोदल्या पासून मेळपा नाय ते असे कितले प्लेसी आहा तुजे कडेन जे बांद बांदपाचे लोकांक शेत रोवपाक दितले ना आतां 2-3 बांद जाले आतां आनी पंजांतल्या ते सायडी आमी कुट्टेच्या 1-2 जाय हय म्हाका एटलिस्ट 20 क्रोज दिल्यार 25 ना अबाउट 30 क्रोज दिल्यार मागीर काम कंप्लीट कंप्लीट सो ह्या वर्साच्यान तुमी रोवपाक स्टार्ट आसा हय ना थिंग स्टार्ट आहा थिंग बंद जालें ना बट ते मानल्यार आनी कल्टिवेशन जातलें आनी कल्टिवेशन तो चेअरमॅन हो आमचो जुजे ट्रेजरर आनी आमचो ऑटोनी थिंग आसा स्वता काम रँक चालू आहा थिंग आसा सो जायती वर्सां जालीं आमची झाडां आसाय ती चिखलान पुरवलेली तितून आमकां शेत रोवपा मेळनासलें कित्याक पावसा तेंपार रोवपाची पावसान रोवपा शेतां कित्याक पावसा तेंपार उदक भरलें म्हणटकीर ते सगळें शेतान वयतले कित्याक होल्डिंग कॅपेसिटी नासली शेतां लेवल आनी उदका लेवल सेम जातालो झाडांचो म्हणटकीर आमी तें कितें लेपाट रोयतले जाल्यार म्हणल्यार आमी पयलीं उसपून घेया पयलीं सो आमचें उसपून घेवपाक आमकां जायत प्रॉब्लेम आसलेलो तेका लागून आमी आमचो MLA रिजनल बाबाक अप्रोच जाले तेणें आमकां मामलतदारा कडच्यान रिक्विजिट परमिशन्स घेवन आमी एक्सकवेशन आतां MPBS मशीन हाडून एक्सकवेटर हाडून आतां हें करताय डिसिल्डिंग करताय तेच भाशेन आमगेलो तो एक हे सोबोन ते आमचे वादोळी कांतोर टॅनंट खाजन आहा न्हू तेजे 3.5 किलोमिटरांचो बांद आसा तो आख्खो बांद तो उदक वयल्यान येता तेजे स्ट्रीट्स तो सकयल जालोलो तो तेणें आमकां अबाउट 12 लाख क्रोजांचो गव्हर्मेंट सॉयल कन्जर्वेशनाकडच्यान अप्रुवल हाडून आयज ते आमचें नियरीत काम चालू आहा काबार जायत येयला भौतेक मे म्हयन्यान काबार जातलें आनी आमकां हें रोवपाक आतां आमी नेक्स्ट स्टेप ते कडेन परत वचपा आसाय ही मशीन हाडून ही सगळें कोसून की परत रोवपाक ट्राय करता आमी कित्याक फाटलीं 10-12 वर्सां जालीं तेशीच आहा शेतां पडीत आसाय सो आतां आमी ती परत एग्रीकल्चर रिवायव करपाक ट्राय करता